सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज वार ट्यूसडे, मंगळार आयज. आणि आयज खूप 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 तेंपान व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट केला हांवें. 2 दीस पयलीं जे तुम्ही व्हिडिओ पळयले पळय, म्हळ्यार काल जे हांवें पयलीं शूट केले पळय ते व्हिडिओ आशिल्ले म्हाजे कडेन. सो ते आनी कालच आमी घरा कडेन कालच आमी घरा कडेन आयले आनी अपडेट जो आसा पळय तो तुमकां दिला हांवें व्हिडिओचे थ्रू. सो तितून बी हांवें तुमकां सांगलें की 2 व्हिडिओ म्हाजे कडेन ऑलरेडी शूट केल्ले आसा, ते तुमच्या वांगडा पयलीं शेअर करता आनी मागीर कंटिन्युएशन करतलें अशें म्हणून. सो कालच आमी आयल्या, आयजच पळय कितले दिसांनी म्हणटा तसो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट केला. सकाळची आता 10:30 जाल्या. तर काय ना, आयज असं जस्ट एक नॉर्मल रुटीन आसा पळय तो तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. मंगळार आयज सकाळची 10:30 जाल्या. हो सकाळी मार्केटान वचून नुस्तें बी घेवन आयला. तर कितें जाता ना, मार्केटांनी आमच्या हांगासर लेट गेले न्ही जाल्यार नुस्तें बी जें आसा पळय तें बरें मेळटा. नाजाल्यार कितें जाता, अशें करून बेगीन गेले न्ही 9, 9:30, 10 बी अशें गेले न्ही, तितले अशे वरायटीज अशें मेळना. कित्याक नुस्तेकारां जी आसा पळय ती लेट येता न्ही, तेका लागून. हो बेगीन गेल्लो नुस्तें हाडपा लागून, म्हळ्यार मागीर वताचें बी बेजार न्ही अशें म्हणून. सो नुस्तें चड अशें ऑप्शन नाशिल्ले खंय. अशें ऑप्शन आशिल्ले जे म्हाका आवडना, आनीक अशें थोडे ऑप्शन अशें आशिल्ले जे हेका आवडना. लायक इंग्लीश खापी जेका आमी म्हणटा पळय न्ही, कोमाले, ते म्हाका खूब आवडटा, हो खायना. मागीर कुल्ल्यो आशिल्ल्यो, मोरी आशिल्ली, कल्ली आशिल्ली जी हांव अजिबात खायना. सो तेका लागून हेणें म्हाका कॉल केला. हांवें म्हणलें कांय नाका, बांगडे घेवन यो अशें म्हणून. तर बरे मोठे बांगडे मार्केटान आयज आयिल्ले. सो तेच बांगडे जे आसा पळय ते तेणें हाडल्या. दाखयता तुमकां, आसा हो भितर. 200 रुपयांक 4 बांगडे, 5 करून दिल्या तेका, म्हळ्यार फस्टूच बोणी न्ही अशें म्हणून. सो बरे बांगडे बरे मोठे बीन आसा. दाखयता तुमकां. क्लीन बी करून हाडल्या हेणें. सो येता आसतना सोमता उजरावन घेवन आयलो. ती इतली म्हळ्यार वळखीची न्ही ती सगळीं आतां, ते नुस्तेकारां जावं जे कोण निवळ करपी बी आसा ती. सो ती मागीर कितें करता, दिना रे बाबा म्हणटा. म्हणून हो दिता थंय आनी सोमतेच निवळ बी करून हाडटा. सो दाखयता तुमकां बांगडे बी कितें ते. सो 5 आसा, 2 बांगडे फ्राय आनी 3 बांगड्याचें हुमण. हेणी हांगासर पळय नुस्तें जें आतां हेणें हाडलां पळय तें. सो नुस्तें न्ही हांगासर धुवन बीन दवरला. म्हणल्यार हेणें क्लीन करूनच हाडलेलें उजरावन, जस्ट धुवन घेतलां, धुवन दवरलां. तर मीठ बीन जें आसा पळय अजून कांय लावना हेका, जस्ट उदकांतल्यान काडून दवरलां. आनी ही हांगासर मिरसांग जी आसा पळय ती रेडी केल्या. म्हटल्यार सोय वांटपाक जें कितें लागतलें पळय, मिरसांगे पिठो, हळदी पावडर, मिरसांग, कोथमीर, आमटाण, सोलां जें कितें आसा पळय सगळें काडून दवरलां. तर पयलीं न्ही हेका मीठ लावन घेता. हे जे 2 अशें दिसता पळय ते फ्राय करपाक आनी हे हुमणाक घालपाक. तर पयलीं न्ही हेका मीठ लायता, हे सेपरेट काडून दवरता. हेका मीठ लायता, हे मॅरिनेट करून दवरिता आनी मिक्सर लावन घेता. एकदां लायट गेली जाल्यार मागीर प्रॉब्लम जातलो न्ही, तेका लागून. ओके, चलो हें सगळें करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. जेवण रांदता अशें म्हणून सांगून तुमकां गेल्लें पयलीं हांव, ते आतां जस्ट आयला. टायम आय थिंक 5, 5:15 जाली. टायम कितलो जालो? 4:45 जाली. सो आनी आतां जस्ट जे आसा पळय ते परत व्हिडिओ कंटिन्यू केला. एक्चुली सकाळीं तुमकां सांगलें पळय त्या प्रमाणे रांदपाक बी जाय आशिल्लें. सो रांदून बिनून घेतलें, जेयलें बीन. आनी काल तुमकां सांगलें पळय तशेंच कामाचो लोड जो आसा पळय तो आशिल्लो. सो तें सगळें आटोपून घेवपाचें आशिल्लें. 1 मिनीट आं. सो म्हाका न्ही तेच सगळें कामां हेवटेन तेवटेन जी आसा पळय ती थोडीशी आटोपून घेवपाची आसलेली. काल थोडें क्लिनिंगाचें बी काम करून काडलें आनी आतां सकाळीं रांदून बिनून घेतलें. आनी मागीर बाकीचीं जी कितें कामां आशिल्लीं पळय हेवटेन तेवटेन सगळें तें करून घेतलें. कामां जी आसा पळय ती सोंपत ना. जशें की तुमकां हांवें परच्या व्हिडिओन सांगलें पळय की म्हाजे सबस्क्रायबर्स बी म्हाका कॉल करतालीं म्हणून व्हिडिओ कित्याक येयनाका म्हणून. सो तेन्ना न्ही म्हाज्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका कॉल केल्लें आनी तिका हांवें म्हटलेलें की म्हळ्यार आमी ज्या दिसा घरा कडेन आयले पळय मंडे, तेज्या पयले दिसा म्हाका कॉल केल्लो संडे रातचो. सो तिणें म्हाका म्हटलेलें की पळय आतां तूं घरा वता. हांवें तिका म्हटलें ना, हांव फाल्यां वचपाचें घरा, अशें हो आयला म्हाका व्हरपाक. सो तेन्ना तिणें म्हाका म्हटलेलें की तूं आतां पळय घरा वता, वचून हेवटेन तेवटेन सगळें उदून घालनाका. आमकां तुजे व्हिडिओचेर दिसता की आमकां संवय जाल्या की आमकां खबर आसा तूं वचून कामाक लागतलें म्हणून. सो हेवटेन तेवटेन कामां बिमां करत रावनाका. तुज्या हेल्थाची बी कॅर घे. मेंटल स्ट्रेस जो जाला पळय न्हू
तो मातसो रिलीफ करून घे अशें म्हणून म्हाका तिणें सांगलें. सो एवरी टायम जेन्ना पळय अशें करून हांव कितें कामाक हात घालता, कितें डस्टींग करता, पुसप धुवप कपडे हे ते कितें करता पळय तेन्ना म्हाका तेजी उतरां याद येता की सुसेगाद सगळीं कामां खंय वचना ती सोंपचें ना, तूं कामां जें आसा पळय ती सुसेगादीन करून घे अशें म्हणून. आनी तितूंत भितर गरमी बी जाता आनी सामको बेजार येता. कितली गरमी जाता ना. सकाळी शावर बिवर घेवन सगळीं कामां जी आसा ती केल्ली आनी आतां हालत पळय. जस्ट आतां रुमांतल्यान भायर सरून येवन बसलां हांगासर. भायर वारो बी चालू आसा, स्टील ह्युमिडिटी इतली आसा ना गरमेक जायना रावपाक. सो गरमेन आनी जीव लावन जाता. तर थोडेशे जे कितें कामां हे ते कितें आशिल्लें तें केलें, स्टील अजून कामां सोंपुना. सो तिणें जशें म्हाका सांगलें पण सवकास सुसेगाद कर सगळें म्हणून, तशें सवकास सुसेगादूच करता सगळें. पळोवया कशी कितें कामां सोंपता ती. आनी म्हाका स्वेटींग पळय कशें जाता तें गरमेन जायना, गरमी भरपूर जाता. जस्ट 4:45 सुमार जाला. आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो अपलोड करपाचो उरला म्हाजो. सो तें सगळें करून घेवपाचें आसा. आनी हो आयला हे पळय हांगासर तुमकां दिसता ना दिसना हें पळय. आतां हे घेवन आनीक टूथब्रश घेवन आयला. सो हेजे वयल्यान तुमकां मातशी आयडिया मेळ्ळी आसतली की हो कितें करपाक येयला तो. हेजें आनी काम कितें, शूज धूय, चपलां धूय, हे धूय ते धूय ते. आतां कितें शूज आनी कितें क्रॉक्स बी धुवपाचें सगळें तें धुता खंय तो. सो असो म्हणटालो आतां कितें तरी ताचो एपिसोड एक कंप्लीट जावन आतां कंप्लीट करून येतलो तो आतां. तर म्हटलें चल हांवूय बी मातशें भायर वचून बसता, भितर बेजार येयलो गरमेक लागून न्ही अशें म्हणून. सो मातसो भायर वारो बी सुटला. मातशें एक 5-10 मिनटां बसता, रेस्ट घेता. दाखयता तुमकां भायलो वेदर. खूब दीस जाले तुमी आमचें सरावंडींग पळोवत ना, दाखवत ना न्ही तुमकां. सो दाखयता एक मिनिट. सो हेपॅत वत आसा भायर. टायम व्हडलो जालो ना न्ही, 4:45 सुमार जाले. स्टील वत आसा बट भायर वारो जो आसा पळय तो बी मारता. पण गरमी असली जाता रावपाक जायना अशें. आनी सकाळीं सान्न कोयर सगळं केल्लो, स्टील पानां बिनां पडल्या परत. सो गरमेक आतां सगळीं पानां बिनां झडोन पडटा न्ही, अशें करून आंगणान सगळें बुरशें जाता बेत. सो मातशें पानां बी हांव काडून घेता. तो शूज बी कितें क्लीन करपाचें आसा तेजें तें सगळें करून घेतलो. आनी मातशें भायर काम केलें की बरें जाता. गरमी जायना तितली. भितर गरमी भरपूर जाता सारकी. म्हणल्यार कशें की भायर मातसो वारो बिरो मारता न्ही, तेजेर व्हडलेशें अशें फील जायना गरमी. बट भितर काम करता आसतना भरपूर गरमी फील जाता. सो थोडा वेळ आतां भायरूच टायम जो आसा पळय तो स्पेंड करपाचो. आनी खूब जाणांनी न्ही म्हाका कमेंट केल्लो की तुज्या हेराचो हे जो आसा पळय न्हू तो सांग म्हणून. आतां म्हणल्यार आतां ऑलमोस्ट 2 म्हयने सुमार जाले न्ही. मातसो आतां आमकां हेजो रिव्यू जो आसा पळय तो दी म्हणून स्पुतनिकाचो. सो तेजेर एक सेपरेट व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव करतलें, तो मागीर तुमच्या वांगडा शेअर करता. ओके. आतां हे 2 दीस सामके बिजी वतले न्ही तेका लागून. आनी आतां भायलीं कामां इन सेन्स थोडीशीं झाडाचे रिलेटेड कामां जी आसा पळय ती आसा. खूब दिसान झाडाचे कॅर बी घेवना न्ही, खूब दीस जाले. सो तेच थोडेशे हेवटेन तेवटेन पानां बिनां पडल्या ते सगळें कटींग बिटींग आसा. सो आयज सगळें तेजें काम. तर सांगपाची मेन गजाल म्हणल्यार अशी की 2 दीस पयलीं म्हणल्यार म्हाजे रेगुलर व्हिडियोज जे आसा पळय ते हांवें दिवचे पयलीं एक जस्ट न्ही अपडेट असो म्हणून तुमकां हांवें बारीकसो व्हिडिओ दिल्लो. म्हणल्यार कितें जालें की खूब दीस म्हणल्यार 10 ते 12 दीस अशें हांवें गॅप घेवन व्हिडिओ जे आसा पळय ते रिटर्न स्टार्ट केल्ले. सो तेच्या पयलीं एक मंडेक तुमकां न्ही हांवें अपडेट असो म्हणून व्हिडिओ दिल्लो. तर तुमकां सांगता त्या व्हिडिओक न्ही इतलो रिस्पॉन्ड येयलो जाणा. तुमकां सांगता खरेंच हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें की ताका इतलो पॉझिटीव फीडबॅक जो आसा पळय न्हू तो येतलो म्हणून. खूब जाणांनी खूब कमेंट केले. अशे बसून काही लोक आशिल्ले जे म्हाका खरेंच मिस करताले. त्या व्हिडिओन हांवें जशें सांगलें पळय न्हू की खूब जाणां अशीं आसतलीं जी म्हाका मिस करता आसतलीं बट तेणी मॅसेज कॉल बी कांय करूं ना. कित्याक म्हाका खबर आसा न्ही हांव बीन अशें म्हणल्यार हांव बीन सेम कॅटेगरीन जें आसा पळय न्हू तो बिलोंग जाता की म्हाका बीन अशें करून झप करून कोणाक मेसेज करपाक किंवा कमेंट करपाक ऑड वता. बट कन्सर्न हांव आसता. म्हाज्या भशेन खूब जाणां आसतलीं अशें बी हांवें तेन्ना सांगलें. तर खूब जाणांनी म्हाका न्ही तेन्ना कमेंट केलें की हय आमी बीन तुका खूब मिस केलें बट कमेंट करूं ना जावं तुका मॅसेज जी आसा पळय ती करूं ना बट आमी खूब मिस करताले तुजे व्हिडिओ. आनी कन्सर्न बी आशिल्लें की कितें जालें काय म्हणून. तर तो व्हिडिओ तेजे कमेंट्स आनी तेजे फाटल्यान जे कॉल एंड ऑल आशिल्ले पळय न्हू खरेंच सांगता म्हाज्या खातीर खूब 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 अनएक्सपेक्टेड हे सगळें जें आसा पळय न्हू तें. बट कितेंय जावं म्हाका खूब बरें दिसलें तुमचे ते म्हणल्यार कमेंट्स वाचून जावं तुमचो तो रिस्पॉन्ड पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें.
तर तेज्या फाटल्यान आतां हांवें म्हजे रुटीन व्हिडियोज जे आसा ते चालू केल्ले आसा. बट जशें की तुमकां हांवें सांगलां की मातसो म्हजो पर्सनल एक प्रॉब्लम आसा, ताका लागून न्ही तकली जी आसा पळय ती अर्दी हांगा अर्दी थंगा आसा. सो फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट जें आसा पळय न्हू तें करपाक जायना तेजेर, कित्याक की अर्दें लक्ष जें आसा पळय तें दुसरे कडेन आसा, मातसो एक प्रॉब्लम जाल्ले कारणान. सो तें सगळें हांव तुमच्या वांगडा मागीर शेअर करतलें आनी जाता तितले बेगीन जें आसा पळय न्हू हांव शेअर करपाचें ट्राय करतलें. कित्याक की म्हाका खबर आसा म्हाका बेटर सोल्युशन जें आसा पळय न्हू तें तुमच्या बगर आनी कोणूच दिवपाक शकना. सो ताका लागून तुमी म्हाजी फॅमिली आसा, म्हाका तुमच्या वांगडा तें सगळें डिस्कस जें आसा पळय तें करपाचें आसा. बट म्हाका मातसो थोडोसो टायम दिया, म्हाका बी तुमची हेल्प अशी जायच. तुमी म्हाका सोल्युशन जें आसा पळय तें बरें दितलें खबर आसा, बट थोडोसो टायम हांव घेतां म्हाका स्वताक म्हाजी मेंटल हें जें आसा पळय न्हू तें हील करपा खातीर. सो तुमकां मागीर जेन्ना सांगलें पळय तेन्ना प्लीज तुमी म्हाका हेल्प कराकच. बट सद्याक आतां ना. ओके, सद्याक तुमचो जो हो मोग आसा जावं हो तुमचो जो म्हाजे व्हिडियो फाटल्यान तुमचो जो म्हाका खरेंच फीडबॅक मेळ्ळो आसा पळय तो म्हाका हील करपाक खूब हेल्प करता. खूब अशें म्हळ्यार बरें आसा जो पॉजिटीव रिजल्ट आनी अशें करून पॉजिटीव हें पळोवन म्हाका बी खूब बरें दिसता. तर खूब जाणांनी कॉल बी केलो त्या व्हिडियो फाटल्यान बी मागीर की कितें जालें, कशें एवरीथींग ओके अशें तशें म्हणून. खूब जाणां वांगडा म्हाजो प्रॉब्लम जो आसा पळय तो हांवें शेअर बी केला, जेणी म्हाका कॉल बी केल्लो पळय तेंच्या वांगडा. इवन म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय न्हू ती बीन तितून इन्क्लुडेड आसा. म्हाजी एक सबस्क्रायबर आसा, तेजी मम्मी बॉम्बेसान म्हाका एवरी 2 ते 3 दिसान कॉल करताच करता की कशें आसा, कितें आसा, सगळें सॉल्व जालें हें तें अशें म्हणून. जशें की तुमकां हांवें आतांच ह्याच व्हिडियोन सांगलां पळय न्हू की ती म्हाका सांगता म्हटल्यार चड काम करनाका, स्ट्रेस घेनाका, स्वताक हील करपाक टायम दी अशें तशें म्हणून. सो खरेंच हें सगळें पळोवन खूब बरें दिसता. एवरी टायम अशें म्हणटा न्ही हांव की ना कॉल करता हें करता, बट केन्ना हांव नांव सांगना, कित्याक की एकल्याचें नांव घेतलें दुसऱ्याचें नांव विसरल्यार ताका आनी हर्ट जावपाक नाका न्ही. ताका लागून हांव ना होमकोच म्हाका कॉल करता जो होमकोच म्हाका मॅसेज करता अशें म्हणून स्पेसिफीक मेन्शन जें आसा पळय न्हू तें करना. सो पळोवया, जाता तितले बेगीन ऑन ट्रॅक येवपाचें ट्राय करता. बट म्हाजे कडेन जशें जाता पळय तशें शूट करून हांव तुमच्या वांगडा डेली व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते शेअर करपाचें ट्राय करतलें. जाणा मदीं मदीं व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते मातशे शॉर्ट बी जाता, बट तुमी म्हाजी फॅमिली आसले कारणान तुमी म्हाका अंडरस्टँड करतली अशें हांव होप करतां. सो आयचो व्हिडियो असो आशिल्लो, थोडेशें रेगुलर कामां, थोडीशी झाडाची देखरेख म्हणटा पळय न्हू ती बी करपाची आसली, कित्याक की खूब दीस आमी भायर आसल्या कारणान न्ही झाडां बीन मातशी सुकून गेलीं. उदक जें आसा पळय न्हू तें हांव मदीं एकदां येयल्लें तेन्ना घातलें, रक्षू आयिल्लें सो तेणें बीन 1-2दा उदक घातलें. स्टील थोडीं झाडां जी आसा पळय ती बावल्लीं, तांकां मातशें ट्रीम करून घेतलें. झाडाची कुयदाद बी सारकीच घेवपाक जाय न्ही ताका लागून. मागीर आमचो टी टायम जालो. तर आयज च्या करून नाशिल्ले, बेश्टे स्नॅक्स जे आसा पळय ते घेतले आनी उदकूच पिली. तर असो आशिल्लो आयचो हो दीस जो आसा पळय तो आमचो. तर बारीकसो व्हिडियो आयचो हो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज जे आसा पळय न्हू ते अशेंच पळयत रावात. तुमकां जर व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट करपाक विसरनाका. चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवी आसा किंवा चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करा. ओके, चलात तर मेळया अशेंच आनी नवे बरे इंट्रस्टींग अशे व्हिडियो घेवन फाल्यां सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. आनी एक मेन गोश्ट सांगपाची म्हणल्यार अशी की फाटल्या दिसांनी म्हटल्यार ज्या दिसा हांवें अपडेटेड व्हिडियो घातलेलो, ज्या दिसा हांवें अपडेट असो व्हिडियो घातलेलो पळय त्या दिसा म्हाका कमेंट आयली की आमची रेसिपीज ज्यो आसा पळय त्यो बी पेंडींग आसा, तूं आतां त्यो बीन दिवपाक स्टार्ट कर म्हणून. तर हय, खूब जाणांच्यो रेसिपीज आसा जेणी म्हाका रिक्वेस्ट केली की ह्यो रेसिपीज ज्यो आसा पळय त्यो आमच्या वांगडा शेअर कर अशें म्हणून. सो त्यो रेसिपी व्हिडियोज जे आसा पळय ते बी तुमच्या वांगडा हांव बेगीन शेअर करतलें. खुबशे जाणांचे प्लेसीस आसा जे तांकां म्हाज्या व्हिडियोच्या थ्रू पळोवपाचे आसा ते बीन तुमच्या वांगडा हांव बेगीनूच घेवन येतलें. सो स्टे ट्यून.